नमस्कार. सीड डायरीच्या 12व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजासान येवकार. आमकां तुमचो खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तो सदांच असोच मेळत रावचो. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर सीड डायरीत फाटले 2 भागांनी आमी आयकताले देवराज गावडे हाणें बरयल्ली कथा द डायरी. तर आज आमी आयकुया ह्या कथेचो 3रो आनी निमाणो वांटो. निशान आनी राहुलान अमिताक आपापल्या मनांतलें सांगिल्लें, पूण एकमेकांक मात सांगू नाशिल्लें. दोगांनी अमिता कडल्यान दुसऱ्याक तो कांयच सांगपाना हाचो सपूत घेतिल्लो. जेन्ना वेळ येतली तेन्नाच वेवस्थीत सांगतली असो दोगांचोय प्लॅन आशिल्लो. राहुल लेपून सिगरेट ओडटा हें अमिताक कळिल्लें आनी ताची हिसपा भायर येवपी खोकली ताच्यान पळोवंक जायनाशिल्लें. निमाणें खूब फाटीक लागून अमीत ताका दोतोरागेर घेवन गेलो. दोतोरान चेस्ट एक्सरे काडून फूल बॉडी स्कॅन आनी ब्लड चॅकिंग करपाक सांगलें. लागीं लागीं एका सप्तकान अमीत आनी राहुल परत दोतोरा म्हऱ्यांत गेले. राहुल, तुज्या फॅमिलीचो कोणूय मनीस आसल्यार चड बरें जातलें, दोतोरान म्हणलें. कित्याक दोतोर? एवरीथींग इज ओके न्ही? अमीत मातसो भियेलो. आरे दोतोर, हो आसा तो, ही इज माय फॅमिली. कितें जाय तें सांगात, राहुलान हासत म्हणलें. राहुल, पूण दोतोर उलोवपाचोच आशिल्लो तेन्नाच राहुलान दोतोराक आडयलो आनी म्हणलें, डॉक्टर, म्हाका फॅमिली ना, हो एकटोच म्हजो फॅमिली. अमिताचो जीव वयर सकयल जातालो. राहुलाच्या त्या उतरान तो ताच्या तोंडाक पळयत उरलो. बरें आसा, कांय हरकत ना, दोतोरान रिपोर्ट्स हातापोंदा दवरीत म्हणलें. राहुल, तूं स्मोक करता? हय, राहुलान उत्तर दिलें. केन्नाच्यान? म्हाका दिसता 16-17 वर्सांचो आशिल्लो तेन्नाच्यान, राहुलान सहज उत्तर दिलें. पळय राहुल, दोतोराचो आवाज मातसो सकयल्ले पट्टेत देंवलो. ही गजाल आनी कशी सांगू तेंच कळना, सो आय वील कम रायट टू द पॉयंट. राहुल, तुजे सगळे रिपोर्ट्स आयल्यात आनी तुका कॅन्सर आसा. ही उतरां अमिताच्या कानांनीच न्हय तर काळजान आयकली आनी ती उतरां सुरी तोपिल्ल्या वरी काळजांत खोल मेरेन तोपली. ताच्यान स्वास घेवपाक जायना जालें. ताचे हड्डे भरून आयले. ताका घुंवळ येवपाक लागली. पूण राहुलान ताच्या खांदार हात धरलो. ताका सावरपाचो यत्न केलो. इट्स ओके डॉक्टर. राहुलाच्या वागण्यात अजिबात बदल नाशिल्लो. हें पळयात दोतोर, कितलोय पयसो पडूं तुमी टेन्शन घेवं नाकात. तुमी बेस्ट ट्रिटमेंट सजेस्ट करात. कित्याक टेन्शन घेतात? अमीत राहुलाच्या तोंडाक पळयत उरलो. इतली काळजाक हात घालपी गजाल तो इतले सहज कशी घेवपाक शकता हाचेंच ताका अजाप दिसतालें. आतां मात दोतोराक कशें उलोव तेंच समजना जालें. ताणें एक लांब स्वास घेत सोडीत म्हणलें, राहुल, इट्स स्टेज 4. युअर कॅन्सर हॅज मेटास्टासायज्ड फ्रॉम your lungs to your liver, kidney, blood and soon brain. In short, Rahul, you are dying. तुजे कडेन आतां थोडेच दीस उरल्यात. कांय खिण तशेंच गेले. एक भयाण शांतता दोतोराच्या कॅबिनात पसरिल्ली. फकत फॅनाचो आवाज येतालो. अमिताच्या पांया सकयल्ली जमीन जणू काय नाच्च जाल्ली आनी राहुल मोठे मोठ्यान हांसपाक लागलो. पोटाक धरून हांसपाक लागलो. ताचे दोळे तांबडे जाल्ले. दोळ्यांतल्यान दुकां गळटालीं, पूण हांसप चालूच आशिल्लें. ताणें हांसत हांसत विचारलें, दोतोर, कितलो वेळ आसा म्हजे कडेन? अमीत अजुनूय त्याच शॉकात आशिल्लो. दोतोरान न्हयकारी मान हालयत म्हणलें, I don't know in cases like this. It's very complicated too. राहुलान दोतोराचो हात धरलो आनी ताच्या दोळ्यांत पळयत विचारलें, डॉक्टर, टायम 1 वर्स वा ताच्यानय कमी? दोतोरान जड जिवान सांगलें. राहुल हांसलो
आनी उठून भायर सरलो. अमिताक शाळो घाम आयिल्लो. राहुलाच्या फाटल्यान अमितान धांव मारली. राहुलान क्लिनिका भायर वचून सिगरेट ओडपाक सुरवात केली. अमितान वचून ती काडली आनी शेवटून मारली. राहुल, हें कितें करता तूं? वी शूड टेल युअर फॅमिली. अमितान म्हणलें, हें पळय, म्हजी फकत 2 फॅमिली. एक तूं आनी दुसरें निशा. म्हाका फॅमिली बीन कोण ना. राहुलान बोट दाखयत म्हणलें. मागीर ताणें अमिताक घट्ट वेंग मारले. सावड स्वताक. प्लीज, हें पळय, ही गजाल तूं कोणाक सांगपाना. जर ही गजाल दुसऱ्याक कोणाक कळ्ळी जाल्यार दुसरे दिसा तुका म्हज्या मड्याक खाण दिवपा येवचो पडटलो. याद दवर, तुका निशाची शपथ. राहुलान अमिताची अवस्था गंभीर करून उडयली. वयर मळबा कडेन पळयत राहुल उलोवपाक लागलो. आरे, जेन्ना येवपाक सोदतालो तेन्ना व्हेलो ना तुवें म्हाका, आनी आतां जगपाक सोदता तेन्ना ओडून व्हरता म्हाका. आतां मात राहुलाक दुकां आवरपाक जमली ना. अमितान गाडी निशाच्या घरामुखार उबी केली. कांय खीण दोगांय ती तशीच बसून रावली. शेवटाक निशान विचारलें, भितर येना? अमिताच्या तोंडार पसरलेली कितें करूं कितें नाकाची भावना निशान वळखली. ताच्या हातार हात धरून ताणें म्हणलें, प्लीज. दर्यादेगेर माणकुले तें निशाचें घर सांजेच्या भांगरा किरणांनी सोंपतालें. सांजेचें वारें मन मोकळें करपाक प्रवृत्त करतालें. निशा पयलीं घरांत भितर सरलें. अमित दारामेरेन आयलो आनी ताका याद जाली. आयज तो तब्बल 10 वर्सांनी ताच्या घराचो हुमरो हुबतालो. अमिताचो जीव अमिताक भितरल्यान खातालो. तो ना राहुलाक मदत करपाक शकतालो ना निशाक सत्य सांगपाक. राहुलान तर स्वताक सोऱ्याचे बाटलेन आनी सिगरेटीच्या धुंगरांत बुडोवन दवरिल्लो आनी निमाणें जें जावपाचें आशिल्लें तेंच जालें. राहुलाची परिस्थिती खूबच वायट जाली आनी ताका हॉस्पिटलांत ऍडमीट करचो पडलो. 2 दीस मेरेन ही गजाल निशा पासून लिपोवन दवरिली. पूण मागीर निशाक कळ्ळें आनी ताणें हॉस्पिटलांत धांव मारली. राहुल खाटीचेर पडिल्लो. ताका ऑक्सिजन मास्क लावन दवरिल्लो. कुशीक इकेजी मशीन सवकास सवकास बीप बीप आवाज करतालें. निशा खातीर सगळें जग फिरपाक लागलें. अमितान बेगीन वचून धांव मारली आनी ताका कोसळचे पयलींच घट धरलें. कांय वरां उपरांत राहुलाक जाग आयली. आपले मुखार बशिल्ले निशाच्या आनी अमिताच्या दोळ्यांत दुकां पळोवन नकळत ताच्याय दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवपाक लागली. त्या दिसा रातचे राहुलाचे मम्मा डॅडी पावले आनी तांणी अमिताक आनी निशाक घर वचपाक सांगलें. दोगांय घर गेलीं खरीं, पूण न्हीद मात कोणाक पडली ना. फांतोडेर अमिताचो फोन वाजलो की राहुलाचें कंडिशन क्रिटिकल जालां आनी तो ताका आनी निशाक सोदता. अमितान चिंतलें की निशे हें सगळें पळयलें जाल्यार स्वताक सांबाळपाक शकपाना. ताणें निशाक सांगनासतना तशीच हॉस्पिटलांत धांव मारली. राहुलाचे मॉम डॅड उबे आशिल्ले. ताका फक्त तुमचे कडेन एकटो उलोवपाक जाय अशें सांगत ताणीं रुमाचें दार उगडलें. अमित भितर सरलो. इकेजी मशिनाचो बीप बीप आवाजाचो अंतर ताणें नोट केलो. ताणें वचून राहुलाचो हात धरलो आनी ताचे कुशीत बसलो. थँक्यू, राहुलान फुसफुसत म्हणलें. ताच्यान उलोवपाक जायनाशिल्लें. ताणें टेबला कडेन बोट दाखयलें. अमितान टेबला कडेन पळयलें आनी राहुलान हातवारें करून तें हाड म्हणून सांगलें. अमितान वचून ती हाडलें. ती आशिल्ली राहुलाची डायरी आनी 2 एनवलॉप्स. एका एनवलॉपाचेर अमिताचें नांव आशिल्लें आनी दुसऱ्याचेर निशाचें. राहुलान हातानूच दाखयलें की एक एनवलॉप अमिताक आनी दुसरें आनी डायरी निशाक म्हणून.
अमित ताचो हात धरून मोठ्या आकांतान रडपाक लागलो. तेन्नाच ताका भायर निशाचो आवाज आयलो. राहुलाचें नांव घेत तें धांवत येता हाचो ताका उगडास जालो. ताणें वळून दाराकडेन पळयलें आनी निशा धाप मारीत दारांत पावलें. तेन्नाच इकेजी मशिनाचो आवाज की असो जालो आनी तो चालूच उरलो, बंद जालोच ना. त्या आवाजाचो अर्थ सगळ्यांक कळिल्लो. निशान एक मोठ्यान किळाच मारली आनी ते दारांतूच बसले. भायल्यान नर्स आनी डॉक्टर धांवन आयले. ताणें कांय मिनटां आपले प्रयत्न केले, पूण सगळ्यांक खबर आशिल्लें राहुल सगळ्यांक सोडून गेल्लो. सगळ्यां खातीर हो व्हड धपकोच आशिल्लो. निशा जाल्यार सामकेंच तुटिल्लें, बिखरलेलें. अमिताक राहुलान दिल्लें तें एनवलप उगडपाक ताक येनासली. सादारण 2 सप्तकां जाल्लीं. निशा कोणाकूच मेळपाक सोदिनाशिल्लें. अमिताक कामाचें कॉल लेटर आयलें आनी ताका रोखडोच अमेरिकेक वचपाक भायर सरपाक जाय आशिल्लें. वचचे पयलीं राहुलान दिल्लें एनवलप निशा मुखार उगडून तातूंत कितें आसा तें बरोबर पळोवचें अशें चिंतून अमित निशाचें घर गेलो. निशा भायर सोंप्यार बशिल्लें. अमिताक पळयतनाच उठून ताट चलत आयलें आनी अमिताच्या खांदचुलार एक सणसणीत थापट मारलें. अमित कांय खीण अजापूच उरलो. हें अशें करपा फाटलें कारण अमिताक कळ्ळेंच ना. ताणें निशाचे तांबडे गुंज दोळ्यांत पळयले. तातूंत ताका दिसलो फकत राग. निशान ताच्या कॉलराक धरलें आनी मोठमोठ्यान तापपाक लागलें. हाव कुड यू डू दीस टू मी? अमिताक कळ्ळेंच ना निशा कितें उलयता तें. तो तोंड उगडपाचोच आशिल्लो. निशान ताका आडयलो. कांयच उलोव नाका. हांवें डायरेक्ट सगळें वाचलें. तुका ही गजाल इतले म्हयने खबर आशिल्ली आनी तुवें ती म्हाका सांगूं ना. कित्याक? आमच्यान ताका बऱ्यांतलो बरो दोतोर सोदपाक जाता आशिल्लो. तो सारको जाता आशिल्लो. पूण ना, तुवें सांगलें ना. राहुलाच्या मरणाक तूंच जबाबदार. अमित पाशाणा सारको घट जाल्लो. आनी कित्याक केलें रे तुवें हें सगळें? जेलसी? हांव ताचेर मोग करता म्हणून? हीच फ्रेंडशीप तुजी? तूं हांगसरल्यान वच. म्हज्या लायफांतल्यान वच. जसो म्हजे खातीर राहुल मेला तसोच म्हजे खातीर तूं सुद्दां मेलो. यू आर डेड टू मी. परत म्हाका केन्नाच तोंड दाखोवं नाका. चल, लाग चलूंक. आनी निशा धांवत भितर गेलें. अमित फक्त दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवपाक लागलो. ताचें शरीर घट्ट जाल्लें. तो तसोच घरांत भितर सरलो. निशाच्या घरच्यांच्या तोंडावयले प्रश्नचिन्ह ताका खावपाक लागलें. राहुलान ताका दिल्लें एनवलप ताणें थंयच मेजार दवरलें आनी वचपाक दाराच्या उमऱ्यार पावलो. वचचे पयलीं ताणें त्या दाराक निमाणो हात लायलो आनी जड काळजान चलपाक लागलो. आयज तो 10 वर्सांनी त्या घरांत परत भितर सरलो. आजूबाजूक पळयलें. कांय गजाली सोडल्यो जाल्यार सगळें आसा तशेंच आशिल्लें. सोंप्यार बसनासतना तो भायर गेलो आनी झोपाळ्यार बसलो. सूर्य अस्ताक वचपाक लागिल्लो आनी सुकणीं परत जमनी वटेन झेपावतालीं. फाटल्यान निशा येता ताची ताका जाण आयली. घरा कोण ना अशें म्हणत ताणें मान वळयली. जाल्यार निशा राहुलाची डायरी घेवन आयिल्लें. ना, सगळीं काकागेर गेल्यात. निशा उतर दीत झोपाळ्याचेर अमिताचे कुशीत बसलें. दोळे धांपून एक लांब स्वास घेतलो आनी डायरी उगडून भितरल्यान दवडिल्लीं 2 एनवलपां काडलीं आनी नांव वाचून एक अमिताच्या हातांत दिलें आनी एक आपल्या हातांत धरलें. ती दोनूय एनवलप्स आनी डायरी निशान सांबाळून दवरिल्ली. तुजें एनवलप उगडूना? अमितान अजापान विचारलें. निशान फक्त न्हयकारी मान हालयली. जी गजाल 10 वर्सां पयलीं करपाक जाय आशिल्ली ती अमितान आयज केली. एनवलपाची वयली पट्टी पिनली आनी भितरल्यान कागदाचो
ल्हानसो कुडको काडलो. तो कुडको विचित्र आशिल्लो, कारण तो पिनला हें स्पश्ट दिसतालो. कागदार खूब कितें बरयल्लें, पूण कागद पिनिल्लो आशिल्ल्यान तें अर्दकुटें आशिल्लें. निशान आनी अमितान अजापान एकामेकाक पळयलें. राहुलान आपल्या निमाण्या वेळार ही कसली फकाणां केलें आसूं हो प्रस्न तांकां पडलो. निशान तो मेरेन आपलो एनवलॉप उगडलो. भितरल्यान सुद्दां तसोच कागद भायर काडलो. तो सुद्दां पिनिल्लोच आशिल्लो. आनी दोगांय फक्त मंद हांसलीं, कारण ते दोनूय कागदाचे कुडके एकामेकाक जोडटाले. दोगांनी आपापले कागद एकामेकाक जोडले आनी राहुलाची निमाणी उतरां वाचपाक लागलीं. माय डियर फ्रेंड्स, म्हाका हें करचेंच पडलें, कारण डायरी वाचून तुमचें भिनसतलें हें म्हाका खबर आसाच. निशा, डायरेंतल्यो सगळ्यो गजाली बरोबर आसात, पूण डायरेंत हांवें बरोवना की अमितान जें केलें तें म्हाज्या सांगण्या केलें. तो तुका सगळेंच सांगता आशिल्लो, पूण तो जें सांगपाना तें हांव तुका सांगता. निशा, ही इज इन लव विथ यू, आनी ताचे भितर इतलें धाडस ना की तो तुका तें आपल्या मनान सांगतलो आनी तुमची फ्रेंडशीप तलवारीच्या धारेर दवरतलो. निशा, आमी जिवीतभर कस्तुरी सोदीत जगभर भोंवतात, आनी तुजी कस्तुरी सदांच तुज्याच कुशीक आसता. अमित, आतां तरी सांग ताका की यू लव हर. निशाची काळजी घे. ऑलवेज बी हॅपी. लव यू बोथ. तुमचो राहुल. दोगांच्याय दोळ्यांतल्यान दुखाचे थेंबे ते कागदार पडले. दोगांनी एकमेकांक पळयलें. निशाचे ओठ थरथरले. आय एम सॉरी. शब्द नकळत ताच्या ओठांतल्यान भायर सरले. अमितान आपली बोटां ताच्या ओठार दवरून ना म्हणून मान हालयली. एकामेकांच्या दोळ्यांत पळोवन ती दोगांय खूब कितें उलोवन गेली. मुखार सुर्यान दर्यांत पांय बुडोवपाक सुरवात केली. निशान हुंदके दीत अमिताच्या भुजांक धरलें आनी मान अलगद ताच्या खांदार दवरली. आनी अमितान दुसऱ्या हातान ताचो हात घेवन ताच्या बोटां मदीं आपली बोटां फारवायली. तर सीट डायरीत तुम्ही आज आयकताले देवराज गावडे हाणें बरयल्ल्या द डायरी ह्या कथेचो निमाणो भाग. तुमकां ही कथा आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, कमेंट करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीट डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.